नमस्कार, येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन. गोंयांत सध्या एक वेगळीच कॉन्ट्रोवर्सी चल्ल्या आनी ती सुरू जाली दिल्लीन, आनी ती म्हणजे वंदे मातरमा विशयी. ती कॉन्ट्रोवर्सी जी दिल्ली सुरू जाली ती गोंयांत पावली. आमी पळयलें प्रोटेस्ट जाल्ले जेन्ना काँग्रेस चीफ गोंयांत आयले तेन्ना प्रोटेस्ट जाले दाबोळी विमानतळाचेर. आनी आज सुद्दां पत्रकार परिशद जाली आनी तातूंत काँग्रेसीन भाजपाचेर वेगवेगळे आरोप केल्ले आसा. ह्या कॉन्ट्रोवर्सी विशयी सध्या एक प्रश्न जो आम्ही डायरेक्ट विचारता, वेदर काँग्रेस ऑर बीजेपी इज राईट ओर वंदे मातरम. आणि आमचे बरोबर आसा दोग जाण पॅनलिस्ट. आमचे बरोबर आसा रुपेश कामत, स्पोक्समन बीजेपी गोवा, येवकार तुमकां. आणि आमचे बरोबर आसा अमित पालेकर, स्पोक्समन ऑफ काँग्रेस गोवा. सो आय लायक टू स्टार्ट विथ एक्चुअली अमित, कारण ताणें सकाळी जी एनर्जी दाखयली प्रेस कॉन्फरन्सीक, आय वॉन्ट टू हियर फ्रॉम हिम अगेन. वंदे मातरमाची जी कॉन्ट्रोवर्सी जाली तेतून तुका दिसता की बीजेपी रॉंग आसा म्हणून? कारण तुवें पळयलें की तुवें वेगळे तरेचे तर्क वितर्क सांगले आनी तातूंत तुवें आपले मुद्दो मांडलेलो. टू स्टार्ट विथ यू. पळय, वंदे मातरम ही कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करप हातूंत भितर एक पॉलिटिकल एजेंडा आसा हे म्हाका दिसता कोणाकूच डावट आसपाक जायना. ज्या तरेन हो पॉलिटिकल एजेंडा तांणी भारतभर चलयलो, ज्या तरेन हो पॉलिटिकल एजेंडा तांणी गोंयानूय हाडपाचो प्रयत्न केलो, आनी ज्या तरेन म्हाका दिसता हे पॉलिटिकल एजेंडा फुडें व्हरता तातूंतल्यान एकूच गजाल आसता, वंदे मातरम फाटीं उरता. वंदे मातरमाचो जयघोश आमीय केल्लो. आमी ल्हानपणांतल्यान वंदे मातरम म्हणत आयिल्ले आसा. काँग्रेस पक्षय वंदे मातरम म्हणत आयिल्ले आसा. आता ते ताचे कितले कडवे म्हणप हाजेर जो विशय आसा, हो विशय आतां जाला जो लॉ हाडला आनी ताजेर जाला तें. अदरवायज वंदे मातरम म्हणपाक कोणाचोच विरोध नाशिल्लो, ना काँग्रेस पक्षाचो आशिल्लो ना आमचो कोणाचोच नाशिल्लो. वंदे मातरम हे जे आसा ते जेन्ना भारत स्वतंत्र जाले ताच्या पयलींच्यान ताच्या मागीरय काँग्रेस पक्षय म्हणत आशिल्ले, आनी तितलेच जे कडवी आसा तितलीच म्हणटाली ती अजूनही म्हणटाली. तर अटल बिहारी वाजपेयी असू किंवा आमचे पक्षाचे लोक असू, सगळ्यांनी तितलेच वंदे मातरम म्हणला. सो आता हाजे बद्दल कॉन्ट्रोवर्सी करप कित्याक? सो कॉन्ट्रोवर्सी केन्ना करता भारतीय जनता पार्टी कडेन, केन्ना जेन्ना कांयच दुसरे रिजल्ट नासता, रिजन्स ना. Okay, Amit is traveling. So, but his point we will take and we will ask रुपेश कामत की पॉलिटिकल अजेंडा घेऊन तुम्ही फुडें सरल्या ओवर वंदे मातरम कॉन्ट्रोवर्सी. दॅट इज वॉट ही सेड बिफोर ही ताजें कनेक्शन गेलें. हॅलो. ओके, हय हय, यू ऑडिबल. स्पष्ट एक म्हणजे आता बाप अमित पालेकरान कॉन्ट्रोवर्सीचो विशय केलो आणि भारतीय जनता पार्टीन कॉन्ट्रोवर्सी केला अशें ताणें म्हणलें. म्हाका हांसूंक येता. कॉन्ट्रोवर्सी आमी खंय केला? कॉन्ट्रोवर्सी तुमीच केला. भारतीय जनता पार्टी इज व्हेरी क्लियर ऑन वंदे मातरम. आणि आमकां आमचे दोनूच म्हणणे आसा. एक, जे वंदे मातरमा बद्दल जे आमी कडव्याचे उलयता ताजेर हांव येता, पूण आमचो मेन जो ऑब्जेक्शन आशिल्लें किंवा आमचो मेन आमचें दुखणें आशिल्लें की काँग्रेस पार्टीन पळय ते दिल्ली जाले थंय वंदे मातराचे अवमाना केली, अपमान केले. ते थंय खंय तरी तांच्या ऑफिसान वंदे मातरम लायले. आणि जेन्ना ते दोन कडवे झाले तेन्ना सोनिया गांधी इतली इरिटेट जाली आणि ते बंद कर आम्ही तो सगळो फिएस्को पळयलो. सो दॅट इज वॉट वी एम सेईंग. ते दोन कडवे काय स कडवे हो वेगळोच विशय आसा. पूण आता फाटल्या पार्लिमेंटान अशें कायदो जालो की खंयच्या ऑफिशियल फंक्शनाक बिफोर जनगण मन हे नॅशनल सॉंग फूल स कडव्याचे लावचे आणि त्या प्रमाणे आसा. आता प्रायव्हेट पार्टीन किंवा पक्षान ते लावचे काय ना हाजेर बंधन ना, पूण जर लायले जाल्यार ते फूल लावपाक जाय हो ऍक्ट म्हणटा. आणि तांणी जे केला दे हॅव डिफायड द ऍक्ट आणि तांणी कायद्याच्या विरोधान काम केला हो आमचो म्हणणं आसा. आणि म्हणून आमी तांचो धिक्कार करता. आता हे दोन कडवे आणि तो म्हणटा पळय, आय एग्री, आमी दोन कडवे म्हणत आयिल्ले आसा, लोक आसा, तातूंत कांय भितर हे कांय ना. पूण ताची हिस्ट्री जर पळयत की 19 पयलीं जेन्ना वंदे मातरम हे विशय आयलो इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ते इतले वायल्ड फायर सगळ्याक पावले. 1937 ह्या विशयाचेर नेहरू लेड काँग्रेसीन रेझोल्युशन घेतले की पयलेच दोन कडवे जे आसा हेच दोन कडवे हेच आमी म्हणटले. आणि कित्या वयल्यान की ऑन द म्हणजे जी मुस्लीम लीग आशिल्ली पार्टी किंवा मोहम्मद अली जिना आशिल्ले ताज्या डिक्टेटाचेर हो विशय तांणी केलो.
आणि 1937 ताणें वंदे मातरमाची फाळणी केली आणि ताजे नंतर एका 10 वर्सांनी 1947 ह्या देशाची फाळणी केली. सो जशे पयलीं जी देशाची फाळणी जाल्या ती ह्या वंदे मातरमाच्यान तांणी सुरवात केली आणि म्हणून म्हाका दिसता ते आज इतल्या वर्सांनी ते करेक्ट जाल्ले आसा. ते सगळे ताजे कडवे जे म्हणपाचे आशिल्ले ते म्हणप अशें तो कायद्यान तरतूद केला. पूण आमचें ऑब्जेक्शन की ते चालू आसतना ते अशे रिएक्ट करप, ते बंद उडे म्हणप, दॅट इज अगेन्स्ट द लॉ and against the ethics. Okay, so Ami, actually we have lost Amit's connection, but of course if we get it, Amit, ऐकपाक येता. I don't know how much you have heard, and if you are traveling somewhere, please wait where there is proper range so that we can hear you rather Can you than hear me? Can you hear yes, me? I can hear you. So And you can Rupesh see- म्हणता, if you have not So I heard have की ऐकलें okay, please go ahead. न्ही पळय, एक गजाल लक्षांत दवर, न आशिल्ले विशय हाडप. सोनिया गांधीन ते म्हणटा की तांणी ते बंद कर म्हणून सांगले. हांकां कोणी सांगले? तुवें आयकलां तें की तिणें बंद कर म्हणून सांगले? ती कितें सांगताले, तिच्या हातवारे कितें आशिल्ले, ताजो प्रत्यय हे काडटा, ताजो कंक्लुजन हे काडटा म्हणून आमी समजपाचें आनी देशभर हे विघातक जी तत्वां ते चलयता, जे डिविजन चलयता, फाळणी केल्ली ती तेन्नाची फाळणीचे जे उलयता पळय, आज रिलिजनाच्या बेजिसाचेर, आज जातींच्या बेजिसाचेर भारताची फाळणी वर्टिकली हे करतात आणि आज आमकां ज्ञान दिता की फाळणी जाल्ली, फाळणी जावनाशिल्ली म्हणून. जे विशय जाले, हिस्ट्री जाली, ती हिस्ट्री आशिल्ली. आज भारत देशान जेन्ना प्रत्येक सिटीजन जेन्ना आज भारतीय म्हणून आसता, नागरीक आसता, ताका वेगवेगळ्या तरेन ट्रीट करपी आमचो पंतप्रधान जो प्रश्न विचारता, जो तकली वापरता, तांकां दिमागी नक्सल म्हणपी आमचो पंतप्रधान आमकां ह्या गजालींचेर ज्ञान दितलो की फाळणी करप काय कशे तरेन वंदे मातरम म्हणप म्हणून. अरे वंदे मातरमाचो खरो मिनींग हांकां कळिल्लो तसो सकाळी सांगला. ते परत एकदां तुमकां सांगता हांव की ज्या तरेन वंदे मातरमाचो खरो मिनींग हांणी हाडपाक जाय आशिल्लो तो गोंयान सुद्दां हाडना. जे आज कॉन्स्टिट्युशनाचो रिस्पेक्ट करना ते आज आमकां शिकयता वंदे मातरम कशें म्हणप काय म्हणून. आमी ल्हानपणांतल्यान म्हणत आयिल्ले आसा, आमी प्रत्येक भारतीय नागरीक आसा, आमचे भारतीय तत्व, भारतीया बद्दल आसपाच्या बद्दल, आमच्या राष्ट्रभक्ती बद्दल कोणाकूच डावट आसपाक जायना. जस्ट बिकॉज भारतीय जनता पार्टी म्हणटा म्हणून आमी देशभक्त न्ही अशें जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता अर्द्या वयर ऑर मोर देन 80% ऑफ द कंट्री इज अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टी टुडे. दे आर नॉट नॅशनलिस्ट. सो दिस इज जस्ट अ कॉन्ट्रोवर्सी विच इज बींग क्रिएटेड फॉर नो रिजन. आणि काल जें घडलें एअरपोर्टार, पयर जें घडलें जे एअरपोर्टार, दॅट वॉज टेकिंग लॉ इन हँड्स, दॅट वॉज क्रिमिनल ऑफेन्स. आणि ताजेर आमी आक्षेप घेतला. जेन्ना आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतले तेन्ना हे सांगून की चीफ मिनिस्टर जेन्ना सांगता की एक्शन घेतलो, क्रिमिनल एक्टिविटीज जावपाक दिवचो ना केन्नाच, गोंयान कायदो हातान घेतल्याचेर आमी तांचेर कारवाई करतले, जाल्यार हाजेर कारवाई कित्याक जायना हो प्रश्नाचें उत्तर म्हाका दिसता रुपेश बाबान आमकां दिवचें पडटलें. की तांणी केलें तें सारकें आशिल्लें. तांणी जो तरेन कायदो हातांत घेवन त्या कॉन्वॉयाचेर अनलॉफूल रिस्ट्रेंट केली, ते पब्लीक सर्वंट जे कमांडो आशिल्ले तांच्या आंगार धांवून गेले, तांचेर फ्लॅग सोडून मारले, ते बरोबर आशिल्लें. ते बसता Okay, we will take that. I think Rupesh Kamal मधीच हे जाल्लें. Amit, वास येता, तो वास हे सगळे उलोवपाक जाय. ह्या गजालींचेर कांयच उलयना. Okay, I think you should take a break. You should take a break, Amit. Rupesh Kamat, काल जो म्हणजे ते दिसा जो इन्सिडेंट जालो की कॉन्वॉय तुम्ही आडयली Z+ सेक्युरिटीची, ताजेर तुवें स्टेटमेंट करचो पडटलो. हाव फेअर इट वॉज? पयलीं म्हणजे आमच्या माय फ्रेंड अभिल बाबाक टॉपिक डिफ्लेक्ट करपाक आवडटा अँड ही इज एक्सपर्ट इन दॅट. पूण म्हाका दिसता दोन गोश्टी. वंदे मातरमाचे कडव्याचे जर तांकां दिसता की सोनिया गांधीन स्टॉप करूं नाशिल्ले, काल गोंया सुद्दां पयलेच 2 कडवे तांणी म्हणले. सो आमी म्हणटा की म्हणटा यू इफ यू डोंट नो टू सिंग यू कॅन प्ले द होल सॉंग. सो ते लायचे, ते रिस्पेक्ट, तो कायदो जाला आतां. सो कायदो, कॉन्स्टिट्युशन आनी संविधान मोडपाचे पायदंड हांच्यांनीच दिल्लीच्यान सुरू केला, पयर गोंया पर्यंत तांणी हाडला. एज फार एज ब्लॅक फ्लॅग दाखोवप न्ही. हांव तुका सांगता की फाटल्या दिसांनी हांगा पंजाबाक PM मोदीचे कॉन्वॉय स्टॉप करून फ्लायओव्हराचेर 20 मिनटां दवरलो. हे काँग्रेस सरकार आशिल्ले, काँग्रेस सरकार शामील आशिल्ले आनी ताचे कार्यकर्ते शामील आशिल्ले. 2018-17 चंदीगड, चेन्नय, तामिळनाडू काँग्रेसीन अशेच ब्लॅक फ्लॅग घेवन PM मोदीचे
कॉन्वॉयाक ताणी आड घाल्ले, हे सगळे केसी ताणी केला. थंय उबे रावन ब्लॅक फ्लॅग दाखयले जाल्यार कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसीस दिसता काय म्हणून म्हाका दिसता हे दुटप्पीपणां जी आसा पळय ती आतां ताणी सोडून दिवपाक जाय. कारण ब्लॅक फ्लॅग आमी इतल्या खातीर दाखयला ते काँग्रेस प्रेसिडेंटान पयरच्या हाका ताणें ही शोड डिसरिस्पेक्ट अँड अनलॉफूल ताणें काम केला बाय स्टॉपिंग दॅट वंदे मातरम. ओके ना काँग्रेस Trying to- बिफोर because that's अमित not- बिफोर अमित हय. आन्सर्स म्हाका हे जाय की ब्लॅक फ्लॅग दाखोवप इज अ गुड थिंग म्हणटा. सो इवन वेन काँग्रेस शोड ब्लॅक फ्लॅग्स दॅट टायम यू सपोर्ट इट की प्रायम मिनिस्टराक दाखोवपाकूच जाय आशिल्लें म्हणून. दिस इज क्वेश्चन टू रुपेश कामत. आय एम आस्किंग की तू म्हणटा की हेच्या पयलींची हिस्ट्री आसा की काँग्रेसीन ब्लॅक फ्लॅग दाखयले. तशें न्ही, गुड थिंग ऑर बॅड थिंग म्हणना. काळे बावटे युवा मोर्चाक आपलो निशेध दाखोवपाक ज्या अवमाना ताणें केल्या पळय काँग्रेस प्रेसिडेंटान, राहुल गांधीन, सोनिया गांधीन, सो तांकां काळे बावटे दाखोवन आपलो प्रोटेस्ट आपली जी वेदना आसा ताणी दाखयला. ना तू पयलींचे एग्जांपल दिल्ले की प्रायम मिनिस्टराच्या कॉन्वॉयाक तांणी आडयल्लो बी म्हणून दॅट्स वाय आय एम काँग्रेस आस्किंग. वाल्यांनी इतले प्रायम मिनिस्टर ताजे सेक्युरिटी ऑफ द प्रायम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एट स्टेक हाडले तांच्यांनी, त्या लेवलचेर गेले. हे तरी एअरपोर्टाच्या भायर रावन तांणी काळे बावटे दाखयले. सो म्हाका दिसता ताजेर आनी उलोवप तांकां अधिकारूच ना. ओके अमित, दोनूच पॅरेग्राफ म्हटले. तो म्हणटा जाय जाल्यार तुमी वाजोवपाक जाय आशिल्लें सगळें, आनी कायदो म्हणटा की फूल वंदे मातरम वाजोवपाक जाय आशिल्लें. ताजेर कितें रिएक्शन? कायदो काय जाल्या उपरांत जे कितें जातले त्या प्रमाणेच जातले. पण अजून पर्यंत फाटली जेन्ना इंडिपेंडंट इंडिया तेन्ना पर्यंत दोनूच कडवी म्हणटाली. आमकां शाळेन तुकाय शिकयला आसतली दोनूच कडवी. तुका फुडली खबर आसा? तूं म्हणून दाखय म्हाका फुडली खबर आसा जाल्यार. कारण आमकां केन्ना शिकोवंकूच नाशिल्लें. पण हाजो अर्थ आमी देशभक्त न्ही अशें जायना, देशाचो अपमान केलो अशें जायना. कायदो आज जालो न्ही तो, आतां कायदो जालो. कायदो जातकूच इंडिपेंडन्स डे जाले. कायदो जातकूच इंडिपेंडन्स डे जालो. लेट मी कंप्लीट वन थिंग. ओके. एक गजाल सांगता, देशभक्ती प्रूव्ह करपा खातीर राष्ट्रगीत म्हणप, राष्ट्रगीत न म्हणप हो विशयच वेगळो आसा. देशभक्तीचो अपमान वा देशाचो अपमान एका गितान केन्नाच जावंक शकना. पयली गजाल ही लक्षांत दवर. हे गीत म्हणप हातून आमकां अभिमान आसा आनी आमकां मते आयिल्ले आसा. पूण जे ताणें म्हणलें आज तो हॉट एंड कोल्ड ब्लो करता की हें जर चीफ मिनिस्टरान केलें, आय मीन हे जर प्रायम मिनिस्टराक पंजाबाक जाल्ले जाल्यार ते रॉंग म्हणून, आनी तेच तुमी रॉंग गोंयान करता. काल आमी खंयच म्हणना हायवेर उबो रावन जर तांणी जर फ्लॅग दाखयल्लो, काळो बावटो दाखयल्लो, सो नो प्रॉब्लेम. काल एअरपोर्टार तांणी कॉन्वॉय हे केलो. आनी म्हाका दिसता फार्मर्स जे आशिल्ले पंजाबाक जाल्ले ते एज फार एज आय थिंक इट वॉज फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड इट वॉज अ ड्रामा बाय प्रायम मिनिस्टर. आय बिलीव सो. आय स्टील रिमेंबर दीस वॉज समवेर in any form. Now आता गजाल ही येता की काल एअरपोर्टार जे घडले, एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या कंट्रोला अंडर जी जागा येता थंय प्रोटेस्ट जावप, थंय प्रोटेस्ट करपाक दिवप, हातूर भितर कोणाचो हात आशिल्लो? इट इज अ हाय सेक्युरिटी एरिया. ही इज अ Z+ सेक्युरिटी गेस्ट आनी इट वॉज नॉट काळे बावटे दाखयले अशें जावना. थंय काळे बावट्याच्या जाग्यार दाखयल्ले जाल्यार बरें आशिल्लें. तांणी थंय शेवटून मारले. ते आंगार गेले. कमांडो जे आमचे सोल्जर आसा तांचेर घालून सोल्जर ताची प्रायड नाशिल्ली. ते सोल्जर तुमचे दुश्मन जांच्या आंगार तुमी धांवन गेले ते कशें घडलें? ताजेय तुमी जर समर्थन करता, आनी समर्थन कोण करता? भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंट करता ह्या गोष्टीचें समर्थन. तुमकां आशिल्ली जे त्या भुरग्यांनी केलें आनी मान्य करून की चूक घडली म्हणून एक गेस्टाचेर आमी घालो आमच्या कमांडोचेर आमी घालो. I would have led this and I would have been forefront. Okay. This is unfortunate. Both Rupeshes, I'm telling you, this is unfortunate. Irrespective of what you think of this, this is something that is against the Athithi Bhavo concept. Bhavo concept the party only. कसलो Athithi Bhavo केलो तुमी? तो गेस्ट आशिल्लो, प्रोटोकॉलाचो गेस्ट आशिल्लो. He is LOP of this country in Rajya Sabha. ताजो असो तुमी कसो हें करप? 85 वर्साचो तो, ताका कितें जाल्लें जाल्यार हे 22-25 वर्साचे भुरगे ते मस्ती करपाक आयिल्ले गुंडांक घेवन ते बरोबर दिसताले? Okay, Rupesh Kamath should react. I think Amit, Rupesh Kamath should react to this. I am waiting for reaction from Rupesh Kamath. की तो म्हणटा की हांगा तुम्ही फक्त कॉन्वॉय न्ही जाल्यार थंय जे पॅरामिलिटरी आशिल्ले तांचेरूय आनी कमांडोज आशिल्ले तांचेरूय अटॅक केल्लो. युवा मोर्चाच्या भुरग्यांनी
काळे बावटे दाखयला ताजे सिच्युएशनाचे नाटकी रुपांतर आमचे बाब अमित पालेकरान व्यवस्थीत मांडलें. बरें आसा, ताणें नाटकाक ताका काम करपाक बरे चान्स आसा अशें म्हाकाय दिसता. पूण म्हाका दिसना कोणें कमांडोचेर अटॅक केला. थंयचे काँग्रेसचे जे कोण कार्यकर्ते आशिल्ले तांणी धक्काबुक्की, तांणी बडयो मारल्यो. ताज्या खातीर रिएक्शन जालां आसतलें, पूण कमांडोचेर कोणें अटॅक करूंक ना, खरगेचेरय कोणें अटॅक करूंक ना. खरगेक काळे बावटे दाखोवपाक जमलेले आनी तशेंच जालें थंय. बाकीचे ओके, सगळे पण जे एक आसा ते पळयलां आमी नाटकी की कॉन्वॉय रुपांतर आडोवपाची ट्राय जाली. डू यू सपोर्ट दीस कायंड ऑफ एक्शन? कॉन्वॉय हाडून कितें मेळटा आशिल्लें? कॉन्वॉय आडोवपाचे ट्राय हे म्हाका दिसता थंय जेन्ना काँग्रेसचे कार्यकर्त्यांनी तांचेर अटॅक केलो तेन्ना थोडो थंय डिस्कोर्स जाला आसतलो आनी मागीर भुरगे ते तांणी हेवटेन तेवटेन धांवले आसतले, कोणें हें केलें आसतलें. पूण तो थंय लोक जमलेले ते फक्त काळे बावटे दाखोवपाक जमलेले आनी काँग्रेसचे कार्यकर्त्यांनी तांचेर अटॅक केले अशी न्यूज आसा आनी ताजेर इन्क्वायरी जातली, पळय कळटलें. इन्क्वायरी जातली. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी अटॅक केलो बीजेपी कार्यकर्त्यांचेर. अमित, युअर रिएक्शन? अरे बाबा, पहिली गजाल तुका सांगता, एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचो जागो तो. त्या जाग्यार स्पीकर घेवन प्रोटेस्ट करपाचें परमिशन दिलें कोणी? ह्या प्रश्नाचें उत्तर पयलीं म्हाका रुपेश बाबान दिवचें पडटलें. आनी म्हाका कलाकार, ड्रामाटिस्ट म्हणच्या पयलीं हांव सांगूंक सोदता ताका, हय हांव एक व्हडलो कलाकार आनी हांव आर्टांतले आयलाय. आमी नाटकान कामूय केलां आनी आमचो दशावतार तांकां आमी दाखयतले. हो दशावतार जो आसा पळय, जो लोक तांकां दाखयतले, आमी ताका एकठांय जावन दाखयतले, तो दशावतार ते फुडल्या 6 म्हयन्यान पळयतले आमचो. आनी ते दाखयता आसतना ताका सांगन दिसता म्हाका एक गजाल की दॅट इज नॉट अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट सायट. हाव दे वर अलाउड इन अ एअरपोर्ट ऑथॉरिटी प्लेस विथ स्पीकर्स विथ गुंडाज. हांव म्हणना ते जे आशिल्ले ते गुंडा ते. तो म्हणटा भुरग्या भितर जालें आसतलें. कसले भुरग्या भितर जालें आसतलें? वॉट डू यू मीन बाय भुरग्यां भितर जालें आसतलें? भुरगे ते जांकां खबर ना, बॉम्ब तोंडान घालून बसपी भुरगे ते, बॉम्ब घेवन बशिल्ले ते, काय तांकां अक्कल आसा? काय ते दिमागी नक्सल न्ही म्हणून तांकां अक्कल ना, दिमागूच ना? कारण एज पर PM, दोज हू क्वेश्चन आर द वन्स हू हॅज दिमाग अँड दॅट्स वाय दे आर दिमागी नक्सल. हे बोंडेर आसतले म्हणून तांकां कळ्ळें ना बावड्यांक कितें करता ते. नाटक म्हणच्या पयलीं एक गोश्ट लक्षांत दवर की नाटकां बीजेपीची जी चल्ल्या पळय ते पयलीं म्हणजे भुरग्यांक सुदारपाचे प्रयत्न करपाक जाय भारतीय जनता पार्टीन. जर ते चुकले आसत जाल्यार तांच्या प्रेसिडेंटान काल सांगूंक जाय आशिल्लें, हय ते भुरगे मातशे चुकले, तांची चूक जाली, शांत भुरगे ते, पूण ते काल मातशे अशांत जाले म्हणून आमची तांची माफी मागता म्हणून. तो कितें म्हणटा? आपूण तांकां लीड करपाचो, आपूण फुडें आसपाचो. आनी रुपेश बाब इज सेईंग दॅट आमी कलाकार आनी नाटककार म्हणून. अरे तियात्र माजयला तुम्ही गोंयचो आनी गोंयच्या सेक्युरिटीचो. यू फेल्ड इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ प्रोटोकॉल, अ बेसिक प्रोटोकॉल टू अ स्टेट गॅस आनी वयल्यान ताजें तुमी आज समर्थन करता. It is a shame, it is a national shame that this has happened in the state of Goa at the behest of Goa police and Home Minister and Chief Minister of this state. And this is, instead of condemning this, the president is proud of it. It is utter shame. You should have hung your head in shame, which is what shows that you have become arrogant as a party. You think law is only for commoners and it doesn't apply to others. It doesn't apply to your people. ते भुरग्यांक सुदारा. बिफोर आनीक वायट कितें करच्या पयलीं सुदारत तांकां, जाल्यार आमी पळोवया मागीर फुडलें मागीर. Okay. Rupesh Bab, my question is to you right now. Let us move on with this particular issue. Ki with all due respect to Vande Mataram, and no one is even saying ki Vande Mataram म्हणू जायना. Everyone says Vande Mataram म्हणपाकूच जाय. It is our national pride. But can it be an issue to such an extent की सगळे बाकीचे इश्यू कुशीक दवरून त्या विशयाचेर आतां कालच्यान जे तरेन राजकारण चल्लां किंवा ट्वीट आनी ताजे रिस्पॉन्स चल्ला, डू यू थिंक इट इज फेअर? I think he got stuck. So, or maybe disconnected. Again, the same question goes to Amit Bab. की जे तरेन ह्या विशयाचेर एंटायर राजकारण चल्लां कायंड ऑफ ओके, I think Rupesh is back. So, Rupesh Bab, do you think it is fair की आमी बाकीचे इश्यू कुशीक दवरून हो इश्यू आमी इतलो हायलायट करीत आसा तो सारकें काय म्हणून? इश्यू सगळे आसा, खंयचेच इश्यू बाजू सरूना. पूण ज्या तरेन काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधीन वंदे मातरांची अवमाना केली पळय, इट इज एक्चुअली द रियल नॅशनल सेम. तुमकां जर म्हणपाचें ना म्हणू नाका, ही नाटकां कित्याक करता तुम्ही? वंदे मातरम म्हणू नाका. तुम्ही जशे
जसे राहुल गांधीन मधी म्हणलेले की इन वंदे मातरम देर इज वर्ल्ड कॉल्ड शक्ती, हिंदू सनातन धर्मान शक्ती आसा आणि ते शक्तीचो आम्ही विरोध करता. हे सगळे अँटी हिंदू कमेंट्स हाचे पयलीं जाल्ले आसा. देर इज अ क्रोनॉलॉजी फॉर ऑल दीस. पूण तुमकां जर म्हणपाचें ना, तुमकां जर एक अपिसमेंट करपाचें आसा जाल्यार तुमी म्हणू नाका न्हय. कारण प्रायव्हेट पार्ट हातून वॉट एव्हर फंक्शनाक ते म्हणूंक जाय हेजें कंपल्शन ना. पूण जर लायले जाल्यार ते फूल सॉंग लावप. हो कायदो आतां इंडिपेंडन्स डेच्या पयलीं जाला. सो नॉट ओन्ली इट इज अ नॅशनल सेम ते केला, ते इट इज अ एक्ट अगेन्स्ट द लॉ न्हय. ताजेर काय आन्सर ना. मागीर खंय हांगा थंय ब्लॅक फ्लॅग हे ते सगळे सगळे हेवटेन तेवटेन ओके ओके, आय सीक दॅट ह्या आन्सर. अमित देशाची अमित व्हडली रुपेश ऑपोजिशन पार्टी कामत आसा म्हणटा आणि तांकां देशाच्या वंदे मातरमाक मान दिवपाक जर कळना, इट इज रियली अ व्हेरी सॅड थिंग. ओके ओके, आय टेक दॅट रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम एंड देन म्हाज्या प्रश्नाचे रुपेशाक आन्सर दिवचें पडटलें. अमित तो म्हणटा की अर्दें म्हणप इज ऑफेन्स, कारण अर्दें कायदो म्हणटा की तुमी फूल म्हणपा जाय आनी तुमकां कंपल्सरी नाशिल्लें फॉर अ प्रायवेट फंक्शन टू सिंग, तरी पूण तुमी थंय वाजयलें म्हणजे म्हटलें. पयलीं म्हणजे जर मान दिवपाची इच्छा नाशिल्ली जाल्यार थंय ते वाजोवचेच नाशिल्ले. दुसरी गजाल म्हणल्यार नोटिफिकेशन आयला ना आयला, एज फार एज आय नो नोटिफिकेशन हेज कम. इरिस्पेक्ट ऑफ दॅट फॅक्ट, द फॅक्ट दॅट इट हॅज बीन प्लेड फॉर अ फंक्शन वीच शोज दॅट वी रिस्पेक्ट दॅट. सेकंड पार्ट ऑफ इट इज व्हेरी सिंपल. हांव सांगता तुका, जे हिंदू धर्माच्या नांवार, हिंदुत्वाच्या नांवार, रामाच्या नांवार सरकार घडोवपी हे भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी ताणीच केली. हिंदू धर्माच्या आज विघातक तत्व. अरे तुका सिंपल गजाल सांगता, कॉन्स्टिट्युशनल मॅन्डेट म्हणटा, वंदे मातरम म्हणटा, हाजो मिनींग समजल्लो जाल्यार खडगेजी जेन्ना जेन्ना सभा करून आयिल्ले तेन्ना थंय शुद्धीकरण करचें नाशिल्लें, कारण तो एका पर्टिक्युलर समाजाचो म्हणून. अरे हे आमकां हे गोश्टी शिकयता. जेन्ना हिंदू मुस्लीम जाता, दोन रुमान, एका रुमान हिंदू मुस्लीम आसता तो पर्यंत हिंदू मुस्लीम, मुस्लीम गेलो कॅथलीक गेलो की मागीर हांची जातीय सुरू जाता. कोण दरीत, कोण शुद्र, कोण ओबीसी, कोण आनी हे, कोण आनी हे उच्च वर्णीय, हे सुरू करपी हे भारतीय जनता पार्टी. आमकां शिकयतले की मान कसलो करपाचो आनी सम्मान कसलो करपाचो म्हणून. मान सम्मान जर तकलेन नाशिल्लो जाल्यार वंदे मातरम ते लावचेच नाशिल्ले. हे फक्त भाव करता ह्या गोश्टीचो, की कारण आतां चंदा चोरी वयर आयल्या, आतां करप्शन वयर आयल्या, पयर दिमागी नक्सल वयर आयल्या, जेनजी वयर आयल्या. आतां कांयच उपाय ना. तुमकां जर आवाज करपाचो आसा जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंटाचो करा. तुमकां जर आवाज करपाचो आसा जाल्यार सुजलाम सुफलाम आमची भारतीय जी जमीन आसा, जी नेचर आसा, ताजेर उलया. आसामाक आज फ्लड आयल्या. आसामाचे कितले कितले पार्ट आज डिसायड जाल्या हाजे सँच्युरी भायर काडपाचे. अंदमानाक कितें घडलां, सुजलाम सुफलाम आमची धरती जी आसा ताका डिस्ट्रॉय करपाचे प्रत्येक प्रयत्न महाराष्ट्रान घडटा, अरावलीन घडटा. ताजेर कांय उलयना. फक्त म्हणटा अरे गिताचो अपमान केलो. कोणी केलो? गिताचो अपमान करपाक जाय आशिल्लो आमी वाजोवचेच नाशिल्ले मरे. ताजो मान सम्मान नाशिल्लो जाल्यार वाजोवचेच नाशिल्ले. अजून पर्यंत तीच कडवी म्हणत आयिल्ली आनी तीच आमी म्हणत आसा. तीच आमी शाळेंतय शिकिल्ली. आमी तेच म्हणटाले, अटल बिहारी वाजपेयीजी तेच म्हणटाले, भारतीय जनता पार्टीचे लिडरूय तेच म्हणटाले, आमचेय लिडरूय तेच म्हणटाले. आनी म्हाका दिसता खंयच थंय अपमान ना आनी अपमानाचो प्रश्नच ना. हो फक्त बावू करता, कारण दुसरे कसलेच प्रश्न जे आसा तांची उत्तरां हांचे कडेन ना. त्याच्याशिवाय ओके ओके, आय हॅड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू रुपेश कामत earlier. रुपेश बाबा, आमी जे तरेन द कायंड ऑफ स्पेस दॅट वी आर गिविंग फॉर दीस कॉन्ट्रोवर्सी, ओके, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू दी वंदे मातरम, तांकां रिस्पेक्ट आसाच, ते राष्ट्रगान गावचेच सगळ्यांनी. पूण जे तरेन आमी जे बाकीचे विशय कुशीक दवरून हो जो विशय केला, इट ऑल्सो लुक्स लायक की बाकीचे विशय सायडल्यान करपा खातीर भारतीय जनता पक्षान हे सगळे गजाल दामून दवरले अशें. आमी कित्याक करतले? ताणीच केला सुरू न्ही, आमी करूंक ना न्ही. आमी सांगूं ना तांकां अशें कर म्हणून. ताणीच केला. सो विशय तांचे कडेन उत्तरां ना म्हणून ते आतां इश्यूज हेवटेन तेवटेन डायवर्ट करता. इट इज व्हेरी क्लियर. आतां कशें अंदमानान पावले, अंदमानान थंय नॅशनल सेक्युरिटीचेर जे काम चालू आसा, आमच्या देशाची सेक्युरिटी, ते जावचे न्ही म्हणून तांची इच्छा आसतली की फाल्यां चायनाक जो त्रास जाता तो कमी जावचो. अशे तरेच्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. महाराष्ट्रान जावं जे मुंबय जावं मेट्रोचें काम चालू आसा, लोकांक ताजी सोय सारकी जावची न्ही अशी तांची इच्छा आसतली म्हणून तांचे अशे विशय काडप चालू आसा. सो दीज आर इश्यूज विच आर बीन डिबेटेड अँड डिस्कस्ड. आणि लोकां हितान आनी आमच्या देशा हितान जे जे काम करपाक जाय ते थोडी इतली वर्सां जावंक ना, ते आमचो गव्हर्मेंट जावं दिल्ली जावं गोंय आमी करीत आसा आनी करत रावतले.
आणि जे I hope शितान you are जे not करपाक calling जाय ते Amit करपाक Palekar जाय. Chinese agent now on this show. I didn't say अमित पालेकर इज चायनीज. ही हांव तुका डिबेट सांगता काय की थंय कॉमेडी शो तसो तसो म्हणजे तसो तसो मध्ये फ्रॉम तसो अ सिरियस तसो नोट बेट थंय म्हणजे विषय चालू आसा. डोंट बी सरप्राइज अंदमानाचो इफ विषय आय एम सांगता कॉल्ड पळय. Okay, चायनीज एजंट. okay, no, okay, Amit. didn't say हासपा सारख्यो गजाली रे आमच्या रुपेश ह्यो. रुपेश कितें जाला पळय रुपेशान काडून ते रुपेश म्हजे बाब हय. न्ही रुपेश कामत बाब तुका एक गजाल सांगता हांव. कशें आसा न्हू मरे आमची जी देशभक्ती आसा ताजेर क्वेश्चन करपाक भारतीय जनता पार्टीचो रेप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून ना तूं ना भारतीय जनता कोण न्ही. एज अ भारतीय हांव म्हज्या देशाचेर इतलो प्राऊड आसा पळय त्या प्रायडाक म्हजे कडल्यान तोडून व्हरपी कोणूच न्ही. चायना आज भारतान कितले भितर घुसले ते सगळ्यांक खबर आसा. आज आमी श्रीलंके कडेन जे आमचे नेबर्स आसा त्या नेबर्स प्रत्येक नेबरा कडेन आमी आज कॉत्र जाल्या आनी दॅट इज डिप्लोमॅटीक फेलियर इज वॉट आय से. आणि ताजी एडवांटेज आज चायना घेता आसत ताजी एडवांटेज जर आज टेररिस्ट कंट्रीज घेता आसत जाल्यार इट इज अ डिप्लोमॅटीक फेलियर ऑफ अ प्रायम मिनिस्टर. वाय डज प्रायम मिनिस्टर रिफ्यूज टू कम फॉर डिबेट्स ऑन ऑल दीस. वाय डज त्या दिसा वंदे मातरमाच्या विशयाचेर वंदे मातरम वाजोवन तो गेलो पूण थंय रावन ताणें तोंड उगडून म्हटलें ना वंदे मातरम म्हणजे ताका म्हणूंक येना ताणें देशाचो अपमान केलो. अशें जालें न्ही. ताच्या तोंडांतल्यान शब्द फुटनाशिल्ले. फुट्टाले तुवें पळयल्ले ताणें वंदे मातरम म्हणिल्ले म्हणूंक जाय आशिल्लें ताणें. As a proud Indian national, he should have sang the song. He should have sang that गीत. कित्याक म्हणून ना ताणें. Okay, I think I will get response from Rupesh on this, and before we wind up the debate, म्हाका एकूच last question आसतलो. So response from this की हे हांवें पयले खूब फावटी सद्या सोशल मिडियाचेर चल्लेलें आसा की प्रायम मिनिस्टरान म्हणटा ते वंदे मातरम म्हणून ना ते ओगीच आशिल्ले थंय. ताजेर बीजेपीचें रिएक्शन कितें आसा? रुपेश बाब, in the parliament, the Vande Mataram was played. It was not sung by them. It was played. आणि करताना थोडे थोडे म्हणटा थोडे शब्द म्हणटा लिप्स हे करता भितरले भितर म्हणटा हे सगळं चालू असता. यू कॅनॉट ब्लेम हिम फॉर दॅट. आणि आम्ही खंयच म्हणूंक ना ह्या प्रोग्रामाच्या स्टार्टाक सुद्धा की खडगेन सोनिया गांधीन राहुल गांधीन ते वंदे मातरम आपल्या तोंडान म्हणूंक जाय म्हणून. प्रॉब्लम इतलोच आयलो ते वंदे मातरम सॉंग वॉज नायसली प्लेड. जेन्ना दोन कडवे सोंपले तेन्ना तांकां अचानक बाबा समजा अशें धर तुमकां दोन कडवेच म्हणपाचे आसा म्हणा पूण ते ऑलरेडी लायले न्ही आनी ते फुडें चालू आशिल्ले ती इतले अस्वस्थ जावपाची कितें उडक्यो मारपाची थंय गरज कितें आशिल्ली बाबा उलव्यो करपाची गरज कितें आशिल्ली. ताजे वयल्यान ते थंय उबे राविल्ले सावधानान आशिल्ले हालून हेवटेन तेवटेन सगळे हालता. सो म्हाका दिसता दॅट इज वॉट जर लागले न्ही फूल जावनूय आशिल्ले. इट वॉज बीन प्लेड. इट वॉज नॉट बीन संग. आणि तशेंच पार्लिमेंटान इट वॉज बीन प्लेड. ते उबे रावन सावधान रावन ताका रिस्पेक्ट दिवन तो मान दिवप हेच काम. हेच करपाक जाय आशिल्लें. जे प्रायम मिनिस्टरान केला तेच सगळ्यांनी करपाक जाय आशिल्लें. तेच त्या दिसा काँग्रेस ऑफिसान जावंक जाय आशिल्लें. व्हेरी क्लियर. आमी खंयच त्या तांचे कडव्यांचे तांचे कितले पार्ट आसा कितले पार्ट ना हाजेर खंयच विवाद ना. कोणेच विवाद करूंक ना कोणें क्वेश्चन करूंक ना. हो फक्त इशू आनी तांचो जो जाला बाबा तुमी माना न्ही बाबा मिस्टेक जाली म्हणून सोंपो विशय. Okay, last, do you want to react something, Amit, before we wind up on this? The last chance. रुपेश बाब तुका एकच गजाल सांगता कसले फालतू गोष्टीचो विशय करून ताजेर जर कारण आसतना जे करपाचें आशिल्लें जाल्यार आमी ते म्हणपाचें आशिल्लें की प्रायम मिनिस्टरान अपमान केलो म्हणून. आमी आज देर आर अदर ज्वलंत विशय आसा गोंयान आनी भारतान जाचो आज खरी गरज आसा ते विशय हेरून ताजेर काम करपाची त्या विशयाचेर आमी आज काम चलयलां. आमी जेन्ना आज प्रोग्राम करपाचो प्रयत्न केलो राहुल गांधीन काल आनी पळय चली भुरग्यांक घेवन तो सुद्दां बंद करपाचो प्रयत्न जालो. सो हे गिताचेर राजकारण करच्या पेक्षा देर आर बेटर इश्यूज टू डील विथ एज फार एज इंडिया इज कन्सर्न अँड देर आर बेटर इश्यूज which we need to deal with. So let's concentrate on that and while we do that we will तोंडपाठ आमी करतले. आमकां पयलीं दोनूच कडवी येताली आनी तातूंत म्हाका खंयच लज दिसना सांगपाक की आमकां दोनूच कडवी येताली आमी म्हणटाले ती. आनी आतां फुडलें जें आसा पळय ती आमी म्हणटले. आज सकाळी म्हणून हांवें दाखयलां आनी वाचूनय दाखयलां. हांचे 33 आमदाराक उबे कर मरे आनी एकदां वाचूनच म्हणून दाखय म्हणून सांग. फॉरगेट अबाउट बाय हार्ट काय म्हणजे ते आमी तोंडपाठ बी म्हणटा पळय ते बी सगळे सोडून दी. एकदां ते फुडल्यान समोर दवर म्हणून सांग आनी 33 आमदारांक एकदां म्हणून दाखय म्हणून सांग. सुरान म्हणून दाखय म्हणून सांग. मागीर आमी उलोवया ह्या गोश्टीचेर. ओके, देव बरें करूं. इनफॅक्ट तुम्ही जॉईन जाले म्हणून ऑनलायन ऑन दीस कॉन्ट्रोवर्सी. एक्चुअली राष्ट्रगानाचेर कॉन्ट्रोवर्सी जावं जायना आशिल्ली पूण अनफॉर्च्युनेटली ती जाल्ली आसा आनी दोनूय पक्ष
आपापल्यो बाजू घेवन आपापल्यो बाजू मांडटात. तुमकां दोगांकूय देव बरें करूं. अमित बाब, यू आर ट्रॅव्हलिंग बट स्टील यू जॉयन. थँक्यू व्हेरी मच. एंड रुपेश बाब, लास्ट मिनीट तुमकां हांवें कॉल करून जॉयन करपा लागले, तुमी एग्री जाल्ले, ताका लागून देव बरें करूं. वंदे मातरमाची कॉन्ट्रोवर्सी गोंयांत आयले उपरांत आमी पळयल्या, ताजेर एक तरेन चर्चाय सुरू जाल्ली आसा की वंदे मातरमाची 2 कडवीच आमी म्हणटाले, उरलेली कडवी म्हणिना. खुबशे जाणांक तेन्ना लक्षानूय येवनाशिल्लें, पूण आतां लक्षान येवपाक लागलां की आमी फक्त अर्दे वंदे मातरम म्हणटाले. आतां अर्दे ऑर फूल वंदे मातरम म्हणपाकूच जाय. अर्दे जाल्यार अर्दे म्हणा, फूल जाल्यार फूल म्हणा, पूण वंदे मातरमा फाटली जी भावना आसा, जी देशा विशीं भावना आसा, देशा विशीं प्रेम आसा, तें आसप चड गरजेचें. राष्ट्रगान म्हणपूच, पूण राष्ट्राक काळजा कडेन दवरून आपलो वावर करप आनी राष्ट्रा खातीर वावर करप हें म्हत्वाचें. आनी आमी त्याच सगळ्या लोकांक सॅल्यूट करता बिफोर वी एंड, की जे राष्ट्रा खातीर वावुरता, बारीकांतलो बारीक मनीस, जो गटर साफ करता तो मनीस पासून, जो बॉर्डरीचेर आसा तो मनीस, जो जर्नलिस्ट जावन खरें उलयता तो मनीस, जावन तो पुलीस जावन आमचें रक्षण करता तो मनीस, सगळ्यांक सॅल्यूट करून आमी ही आमची डिबेट सोंपयता. पळयत रावात गोवा न्यूज.